दिवसले तालावांच्या सुमार 17 लाख रुपया हांगचे थंय करपी बायल कॉन्स्टेबल पूजा गावस निलंबित. सस्पेन्शना उपरांत 24 वरां भितर सगळे पयशे सरकारी तिजोरीत जमा. कोमनी नदीचे जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां मोडटलेच. सुप्रीम कोर्टाचे अर्दे प्रमाण राजकारण्यांनी मेतेर जावचे न्ही, कोर्टात चल्ले. अध्यक्षाची शिटकावणी. कोमनीदाद जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां, टॅक्सींचो इशू, बांयगिणी प्लांटावेल्यान बीजेपी आघाडी विधिमंडळ बसकेंत बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा वेळ पडल्यार नवो कायदो. फोंडे पुलिशेचो FIR रद्द करचो म्हणून कवळे मठाधीशाची हायकोर्टात याचिका. याचिकेचो निकाल लागमेरेन तपास कारवाय वा चार्जशीट नाका म्हण याचिका. थिवे खाजगी विद्यापीठ येता त्या सुवातेर रातयां उजो. विद्यापीठाक लागून उजो घाला म्हणटा त्यो वावड्यो. लोकांची बागायत काजूक गेल्यो. पिकाच्या वेळार उजो. कोलवाळे बंदखणींतले दोग पुलीस निलंबित. जेलर, IRBचो ASI निलंबित. हवालदार कॉन्स्टेबलाची चवकशी. जेलीत ड्रग्सांची तस्करी. चवकशी चल्ल्या. कला अकादमीच्या कामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाची मागणी. टास्क फोर्सान तेंच मागिल्लें. मद्रास IIT एक्सपर्टां वरवीं ऑडिटाची शिफारस. संत तुकाराम महाराजाचो 11वो वंशज हरिभक्तपरायण शिरीष महाराज मोरे संवसाराक अंतरलो. पिरायेचे 30व्या वर्सा आत्महत्येन सोंपयले जिवीत. दिल्ली विधानसभेचे वेंचणुके उपरांत प्रतिसाद उणो. 60% म्हऱ्यान मतदान. 8 फेब्रुवाराक निकाल. अर्थसंकल्पात इतिहासीक टॅक्स कपाती उपरांत मोदी सरकाराची टेस्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे महाकुंभाक त्रिवेणी संगमाचेर पवित्र स्नान. केली गंगेची पुजा.